Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 2013 आपल्या वांगडी पत्रकाराचे रेप केला म्हूण तरुण तेजपालाचेर आरोप. ट्रायल कोर्टान ताका निर्दोष सोडिल्ल्यान गोंय सरकारान हायकोर्टात आव्हान याचिका घाल्ली. ती याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतल्या. तेजपालान सरकाराच्या आव्हान याचिकेक विरोध करताना अर्ज केल्लो. तो भायर मारतना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले ते अशें. पयल्याच पावण्यार केस उजवाडाक आयली आनी ताचेर वादूय जालो. निर्दोष सोडपाच्या आदेशांत कारण स्पश्ट करपी लायन सखोल छाननी आनी पुनर्मुल्यांकन आसपाक जाय. जाचेर आरोप आसा ताणें पिडीतेक धाडिल्ले SMS, WhatsApp, ईमेल मेसेजींची पुराव्यां खातीर सखोल छाननी आनी पुनर्मुल्यांकना खातीर गरज पडूंक शकता. पिडीतेच्या वर्तना विशीं न्यायाधीशाच्या निश्कर्शां कडेन परत पळोवपाची गरज पडूंक शकता. तुमकां खबर आसा की 21 मेक फाटल्या वर्सा गेल्या वर्सा ट्रायल कोर्ट म्हणजे सेशन्स जजान तरुण तेजपालाक एक्विटलाची ऑर्डर दिल्ली आनी त्याच प्रमाणे स्टेटान गव्हर्मेंटान अपील फायल केल्लें बिफोर दी ऑनरेबल हायकोर्ट. सो त्या प्रमाणे हायकोर्टान आमचें आनी सरकाराचे दोगांयचे वर्जन्स आयकून आज तांकां लीव टू अपील ग्रांट केल्ली आसा. Court has been satisfied only on the aspect of prima facie case that there is a ground to take a relook at the order. हायकोर्टान तेजपालाक ट्रायल कोर्टात वचपाचे निर्देश दितना जामिना खातीर नव्यान अर्ज करपाक सांगला. We have to appear before the Learned Trial Court and we should be admitted to bail on the same conditions as were initially imposed. रिन्युअला खातीर तेजपालाक सोडचो म्हूण हायकोर्टान ट्रायल कोर्टाक निर्देश दिला. रिन्युअला उपरांत तेजपालाक पासपोर्ट रिलीज करपा खातीर परत कोर्टा मुखार वचचें पडटलें म्हणूनय कोर्टान सांगला. आनी कोर्टान ट्रायल कोर्टाक डायरेक्शन दिलां की आमचो पासपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिन्युअल रिलीज करचो म्हणून आनी देर आफ्टर कोर्ट वील कन्सिडर अवर अदर एस्पेक्ट फॉर रिलीज ऑफ द पासपोर्ट. प्रुडंट खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.